पणजेत जावपी फेस्ताच्या फेरये निमतान महापालिकेन जारी केल्ल्या 200 अर्जांमदीं कांय अर्ज चोरयेन वांटप केल्ल्या संदर्भात बोवाळ जालो. हाका लागून परत अर्जाचें वांटप केलें. बिरेस्तारा एकूण 2095 अर्ज विक्रेत्यांक अर्ज दिल्यात. कायदेशीरपणान अर्ज पुराय करून दिवप्यांक परवानगी मेळटली म्हण म्हायती महापौर विठ्ठल चोपडेकार हांणी दिल्या. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. काल आमी आमचे पणजेच्या फेस्ता खातीर फॉर्म्स इश्यू केल्ले. अरावंड 200 फॉर्म्स आउट जाल्ले आनी मागीर सांज पर्यंत एक इश्यू जालो की भायले भायर कोणी ते ब्लॅकान फॉर्मां विकली अरावंड 7000. सो मागीर आमचे जेन्ना आमकां कळ्ळें आमच्या कमिशनरान ताबडतोब एक्शन घेतली की हे काल जे फॉर्म्स 200 दिल्या ते आमी कॅन्सल करतले आनी फ्रेश फॉर्म इश्यू केले. ते फ्रेश फॉर्म आमी आयज इश्यू केले. ओल्ड फॉर्म्स घेतले. ओल्ड फॉर्म्सान आमी ओन्ली आमचे दितना आतां टोटल 400 फॉर्म्स टोटल आमी आउट केल्या आनी भरून आतां 5 पर्यंत 325 फॉर्म्स भरून तेंच्यांनी दिल्ले आसा, रिसीव केल्या. सो ही फेरी आतां 4 दीस आसतली, 7, 8, 9, 10. ही मंडे लास्ट डे. सो आता ही फेरी आम्ही कांपाल ऑपोजिट बाल भवन परेड ग्राउंडार थंय करपाची थारायल्ली आसा. सो 325 आतापासून आमकां अर्ज भरून आयिल्ले आसा. सो रेट पर स्क्वेअर मीटर 30 म्हणजे अष्टमीची फेरी आसली तोच रेट आमी हे केला आनी सगळे फॉर्म्स सगळे स्टॉल्स एकाच सायजीचे आसतले 12 स्क्वेअर मीटर. सो फाल्यांच्यान या आतां आमी पळयतले कितले आमचे आता 325 आउट जाल्या तातूंचे कितले जाण जे पयशे भरपाक येतले ते आतां फाल्यां आमी स्टार्ट करतले स्टॉल्स हे करपाक. सो आनीक तुमकां ब्रीफ हितून कमिशनर आयडिया दितलो. फॉर्मा कितले घेतले तुमी? कितले तुमी म्युनिसिपालिटी कितले फीज? म्युनिसिपालिटीन 50 रुपीज. 50 रुपीज. हय, पण एक्चुअली ते 50 रुपीज घेतल्या पण फॉर्माचेर ते रेट्स बाय मिस्टेक प्रिंट जाला 100 रुपीज. सो थोड्या कडेन 15 ना जाल्यार 100 म्हणजे इतलेच. त्याच्या वयर आमी म्युनिसिपालिटीन घेवंक ना. How many do you permit? How many stalls? So far, we have distributed 325 forms, Yeah. and we will permit as many forms we receive completely filled and as per the activities permit. So all 400. Let me clarify. Total 325 forms have been distributed. Till 5 p.m. we have received around 295 forms. We are examining each one of them, scrutinizing, and all the forms which are complete in all respects, everybody will be given space. Aimed at plastic carry bags. You see, plastic is very useful material, and that is why it is in such a wide use. For everything, you have plastic. But we are starting from plastic carry bags because you have alternatives. 20 years ago, everybody used to carry cloth bags, jute bags to the market. Today, no one carries. Plastic has another advantage that it is very cheap. Why those carry bags which these vendors are giving you, they are not charging because it's very cheap. Ideally, they should charge, but since it's very cheap, they are not charging. Now, when city has enforced this ban, now these vendors will give you different bags, cloth bags, jute bags, and they will charge. That is the concept. I mean, it's not about this city, all across this country. The government of India had taken this decision, and it's being implemented by all the cities. आज एक सप्लायर आयलो मार्केटान, फिश मार्केटान सगळे जाण म्हणटानी प्लास्टीक म्हणटा अशें हितून त्या आमच्या कपड्याच्या दुकानान दुनिया जाता म्हणून तिकडे एक अशें बकेट कशें आसा बास्केट कशें म्हणून तेजी एक आसा की आमकां ते हितून जागो दिवचो म्हणून ताका सांगलें हांव जागो तुका दिता 2 कडेन जागो दी म्हणटालो. म्हणून तो सद्या एक टायम बेसीस 500 हे हाडटलो. ऑर्डर केला हांवें आमकां एक 10 दिसांनी येतली. ते तुका एक 70 रुपीज ना 100 रुपीजा भितर पडटाले तेजे हितून. ते हे म्हणजे यूज करप म्हणजे एक वर्स कांय जावपाक ना. 100 रुपया दिसाक रुपया सुद्दां पडलो ना. एक 50 पैसा सुद्दां पडले कस्टमराक. ती यूज करूंक मेळ्ळी तुका. म्हणजे तुका आनी प्रश्न येना मागीर. तो घरा सांगता फक्त हाडपाचें काम करपाचें. आनी 8 दीस पयलीं आमी फिशरमॅनाक सगळ्यांक सांगतले बाबा तुमी हे आतां ती तो हे पॉली स्टॉल्स फिश कोण विकता त्यांच्या फुड्यांत आसतले ती तुका दाखोवंक शकता की तुम्ही येते प्लास्टिक कॅरी बॅग्स यूज करनाका, प्लास्टिक बास्केट यूज करा. वन टाइम तुम्ही ते घेतले आणि परत ते रियूज आता कमी झाला मी त्यो पिशो पाहिजे हे म्हणजे मोडाने ऑटोमॅटिक त्यो बंद करतो. मग ती दुसऱ्या आता खूप जणांनी त्यो पिशो घेतल्या आपण त्याला टाइम घेऊन राहिली
डायरेक्ट फाल्यां बंद झालं तरी स्टॉक उरतलो एक ताका आतां एक 8 दीस पयलीं ताका सांगूंक जाय तुम्ही आनी ह्या म्हयन्याक आनी हाडनाका म्हणून ताका सबसिडी आमी हे करता